हांव म्हज्या पोस्टाचेर अत्यंत तुमी सगळे गोंयचे प्रेस म्हणा जनता आसा हांवें थारायलो की म्हजे कडेन आशिल्लो आमदार म्हणून काम करता आसतना सुद्दां नासलें जनसेवा हीच म्हणजे तुमी श्रमदान कन्सेप्ट पळयलो लोकोत्सव कन्सेप्ट पळयलो अशे वेगवेगळे कन्सेप्ट आसा एज्युकेशन म्हणजे हांवें उबी केल्लें एज्युकेशन सिस्टम जी पळयल्लें आसा म्हणजे सामाजीक क्षेत्रांत हांवें पूर्णपणे झोकून दिल्लें आसा आणि त्यामुळे म्हाका दिसता आज ह्या पोस्टार त्या पोस्टाचो पूर्ण 100% हांव उपयोग करता हो तुम्ही गोंयची जनता पळयता म्हणजे हांवें कांय वेगळें सांगपाची गरज आसा अशें दिसता आनी ह्या पोस्टाचें हांव खूब एन्जॉय करता खूब ताचो आनंद हांव घेत आसता त्यामुळे म्हाका दिसता म्हाका हांगाय कांय कमी पडना खंयच्या गजाली खातीर आनी केंद्रांक पडना हांव मंत्री आसतना सुद्दां तेज्या पेक्षा बरो एन्जॉय करता म्हणजे चड एन्जॉय करता म्हणजे ताजो एन्जॉय हांव करता ताजो अनुभव त्या अनुभव तुम्ही पळयतात आज्या तरेन म्हाजे श्रमदान योजना बाकी सगळे आसा न्ही हांव कांय गजाली आसा म्हाज्या म्हणजे हांव थोडोसो फ्री आसल्या कारणान न्ही म्हजे कन्सेप्ट आसा त्या पूर्ण फ्रीली जे आसा न्ही तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आसा न्ही ही ताकद जावपाक शकता नाजाल्यार हांव खंय तरी खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या हातूंत खंय तरी अडकून उरता आसलो आनी म्हजें कामाचो जो सामाजीक कामाचो ओग जो आसा खंय तरी डायवर्ट जाता त्यामुळे हांव समाधान आसा त्यामुळे रिशफल जावन हांव मंत्री जावपाचो विचार करना विशयच हांव केन्ना डिमांड करना आतांय केन्ना आनी हाजे फुडेंय करना आनी सर काल एक घडामोड जाली पळय हांगासर आतां काँग्रेस आरोप करता की तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन मुद्दम डिले करता हांकां मिनिस्टर जावन एक गजाल डिस्क्वॉलिफाय पयलीं आमी म्हाका कोण तरी म्हाजो प्रेस त्या आमचे सेक्रेटरी जनरल सिरीज ऑफ कितली केन्ना आमी डेट्स घेतली वयता तेका एका पेपरांतल्यान पब्लीश जाल्ले आसा हांव केन्नाच पळोवप ताका डिले तेच सांगता जे दोनी सायडीचे हें आसा तांचे स्टेटमेंट आनी बाकी सगळे आर्ग्युमेंट्स आनी कंप्लीट जाले की हांव हे निर्णय घेवपाचें त्यामुळे चालू आसा ही प्रक्रिया त्यामुळे हांवें कांय ती स्टॉप केली अशें ना म्हजें एलिगेशन करपाक